आज जसो सरकारान आमच्या एक स्टँड घेतलो आनी मुर्त्यो बंद करपाक लागून कांयशे आउटलेट जे आसले ते बंदूय केले. हो खरो सरकारान बरो एक निर्णय घेतलो. ह्या निर्णयाक लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. पण चोरयां जे हे मुर्त्यो विकल्या, चोरयां म्हणजे कशें, कोणी प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणून शाडू मातयेचे म्हणून सांगून प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो विकल्या. म्हणजे हे लोकांची फसवणूक करता आनी लोक जे भावीक जे असता ते फसवून तेंच्या कडसून ते मुर्ते घेता. पण तांकां निमाणें केन्ना कळटा की जेन्ना ती इमर्शन जाता तेजें मुर्ती तेजी विरगण ना उदकान, तेन्ना कळटा की ही मातयेची न्हू, ही प्लास्टरची मुर्ती म्हणून. आयज लोकां भितर एक जागृताय निर्माणूय जाल्ली आसा गोंयांत सबंद की अशा वेगवेगळ्या भागांचेर अशें तेंच्यांनी जागृताय केल्ल्या की हांगासर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्ते आमी हांगासर विसर्जितूच करूंक दिवचे ना. अशा तर तो स्टँड आमच्या काही लोकांनी नागरिकांनी घेतलेलो आसा आनी अशें जावपाक जाय. ही जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय. सरकारान न्यायालयान सुद्दां हेका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता. पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता. तरी पण येता हांव मानता. हांव तरी पण कितें आसा, प्रत्येक जाग्याचे जाग्या जे आउटलेट आसता न्हू तेंच्यो प्रत्येकाची कंप्लेनी पावना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आमच्या जर कंप्लेंट पावली आनी तेंच्यांनी जर एक्शन घेवना जाल्यार आमचे पोल्युशन कंट्रोल फेल जाता. पण तेंच्या कडेन ज्यो कंप्लेनी पावला न्हू त्या कंप्लेंटाच्या आउटलेटांचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली. पण ते रेग्युलर इन्स्पेक्शन तशें जावंक जाय. रेग्युलर इन्स्पेक्शन म्हणजे इन्स्पेक्शन जालें तरी ते चवथीचे 1-2 दिसा 3-4 दिसा. करेक्ट, तूं म्हणटा ते सारकें आहा. पण कशें आसता, तेंच्याकडे स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच ते वापरपाक. आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मुर्त्यो आउटलेट आसता, ते मातयेचे आसता, मागीर ते प्लास्टराचे आसता. फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जायो आनी तितलो टायमूय जायो. हो बिझनेस जो आसा फक्त म्हयनो ते एका म्हयनो ते 15 दिसाच्या हितून तो सगळे आवरचे पडटा. आनी त्यो मुर्त्यो जेन्ना एक म्हयनोभर पयलीं येयल्ले आसता त्यो टेस्टिंग करपाक तेंच्यांनी जर क्विक डिसिजन घेतलें जाल्यार तितलो स्टाफूय तेंच्यांनी एम्प्लॉय करचो पडटलो. आतां फुडें आमकां सांगचें पडटलें सरकाराक जो आमी समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान जर सांगलें अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें. अशें जर प्रत्येकान जर सांगलें न्हू जाल्यार ती एक तांकां मोठी एक हें जातलें, म्हणजे एक चॅक पॉयंट कसो जातलो. म्हणजे सामाजीक लोक आहा ते ह्या गोश्टींनी सरकाराक हेल्प करता. अशे तरेचें आव्हान आमी करूंक सोदता. कित्याक लोकांनी जर हें केलें अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्ते विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तर एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले. अशें जावपाक जाय. आनी हें जाल्यारूच ते आमच्या गोंयांतसून पूर्ण जो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो सेल आहा तो बंद जातलो. आनी हेजेतून लोकांचें चड म्हत्वाचें पूर्ण भुमिका आसतली. आनी विसर्जन करता त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी अवेरनेस करपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. Let's enjoy drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's enjoy, join the tribe. Back on the book, back on the book, back on the book, back on